नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या तामिळनाडूतल्या कन्याकुमारीच्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल हांगासर ध्यानात मग्न आसात. कन्याकुमारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उगवत्या सुर्याक अर्घ दिल्या. ताचे पयलीं तांणी भगवती अम्मन मंदिरांत वचून पुजा अर्चा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमार 40 वरां ध्यान अवस्थेत आसतले. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या पांवड्यावेले मतदान फाल्यां जातले. 7 राज्यां आनी 1 केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 57 लोकसभा सुवातां खातीर हे मतदान जातले. ह्या 7व्या पांवड्यार उत्तर प्रदेशांतली 13 सुवाती, पंजाबांतल्यो 13, अस्तंत बंगालांतल्यो 9, बिहारांतल्यो 8, ओडिशांतल्यो 6, हिमाचल प्रदेशांतल्यो 4, झारखंडांतल्यो 3 आनी चंदीगडांतल्या 1 सुवातीचेर मतदान जातले. मतदानाक फाल्यां सकाळी 7 वरांचेर सुरवात जातली. फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, काँग्रेसचे फुडारी विक्रमादित्य सिंग, टीएमसीचे फुडारी अभिषेक बॅनर्जी, कंगना राणावत, मनीष तिवारी अशा साबार फुडाऱ्यांचे भवितव्य फाल्यां ईव्हीएम मशिनांत बंद जातलें. मतदान वेवस्थीत जावचें म्हूण वेंचणूक आयोगान सगळे तरेची उपायत केल्यात. मतदान केंद्राचेर शेड, पिवपाचें उदक, शौचालयां, व्हीलचेअर आनी विजेची उचित वेवस्था केल्या. कसलीच आगळी जावची न्हय म्हूण सुरक्षा वेवस्थेत वाड केल्या. काल मध्यानराती सुमार 12:30 वरांचेर मंगळूरच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर यौन शोशणात घुस्पल्ल्या आसामचे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवण्णाक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाची खासा चौकशी करपी पुलीस पथकान तांकां ताब्यात घेतला. तांकां आयज कोर्टांत सादर करतले. 26 एप्रिलाक रेवण्णा हांणी विदेशांत पलायन केल्ले. तांणी लागीं 2000 परस चड अश्लील व्हिडिओ आनी 400 वयर बायलांचेर बलात्कार केल्यात. तातूंतल्या 3 बायलांनी पोलिसांत केसी केल्यात. देशांतल्या बिहार, दिल्ली, राजस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश राज्यांनी गरमीचे प्रमाण बरेच वाडिल्ले आसा. बिहारान फाटल्या 24 वरांत वाडट्या तापमानाक लागून 65 लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 200 परस चड लोकांची भलायकी इबाडल्या. ओडिशांत 12 लोकांक मरण आयलां, जाल्यार राजस्थानांत गरमेक लागून आतां मेरेन 5 लोक मेल्यात. दिल्ली आनी राजस्थानांत तापमान 50 डिग्री सेल्सियसच्या वयर गेलां. दिल्लीच्या RML इस्पितळांत गरमे खातीर भलायकी इबाडल्या खातीर लोकां खातीर खासा वेवस्था केल्या. नुस्तेमारी बंद फाल्यांच्यान चलणुकेन येतली. गोंयांत 1 जून सावन 2 म्हयने नुस्तेमारी बंदी लागू जावपाची आशिल्ल्या कारणान नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यान गेल्ल्यो बोटी जेटीचेर परत आयल्यात. सध्या मालीम जेटीचेर बोटीवेले नुस्तेमारीचें साहित्य भायर काडपाच्या कामाक नेट आयला. मालीम जेटीचेर सुमार 350 बोटी कार्यरत आसात. ह्या बोटीचेर काम करपी सगळे कामगार बोटी धक्क्याक लावन आपल्या गांवांत परत वतले. नुस्तेमारी वेवसाय सध्या लुकसाणान चलता. देखून सरकारान पयलीं सारकें अनुदान दिवन नुस्तेमारी लोकांक मदत करची अशें मांडवी फिशरीज मार्केटिंग सोसायटीचे अध्यक्ष फ्रांसीस डिसूजा हांणी सांगलें. गव्हर्नमेंटान बंद केल्या ती बरी आहा, पूण आमकां 2 वर्सांचे पयलीं सबसिडी पळय चालू जाली त्या टायमार आमकां आयज मेरेन 2 वर्सांची सबसिडी गव्हर्नमेंटान दिवना. तेन्ना मनोहर पर्रेकार आसतना तेणें ती आमकां लिगलायज करून दिली. पूण आतां बंद केल्या ती बरी आहा, पूण आमचो टर्मार आमी पळय डिझल घालला तो पूण आमकां दिवपाक जाय. त्या टायमार बंद जावं ना हाली. तेणी ती रिक्वेस्ट करून आमकां तेणी दीत आमकां मातशी बोटी चलोवपाक बरी जाता. आनी 355 आमची बोटी आहाय. असो इश्यू जाला की ह्या वर्सा 100 बोटी चलोवना. बोटकारांक कॅप्सिटनाची बोटी चलोवपाक आनी आमकां चड नुस्तें दिवपाक सावन हाडचें पडटा तें. आनी तांकां पळय आतां कर्नाटक नियरेस्ट स्टेट इन कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान ती सबसिडी मेवता, पूण तांकां ते वचोन हाडपाक आनी इंकपाक आमी तेंच्या गांवांत सावन हाडचें पडटा आनी तांकां ते नियरेस्ट पडटा आनी तांकां ते डिझलाक फायदो जाता. भारतीय वैजकीय संघटनेच्या गोंय फांट्यान गोवा स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथॉरिटीच्या जोड पालवान एडवान्स मेडिकल डायरेक्टरी पुस्तकाचे विमोचन केलें. जस्टीस MS सोनाक हांच्या हस्तुकी ह्या पुस्तकीचे विमोचन जालें. ह्या कार्यावळीक जस्टीस वाल्मिकी मॅनेजर्स, जस्टीस जितेंद्र जैन, गोंय वैजकीय संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप चोडणकर, डॉ. शेखर साळकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना जस्टीस MS सोनाक हांणी सांगलें की ह्या एडवान्स मेडिकल डायरेक्टरी
पुस्तिकेचे विमोचन करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लायला म्हणून सगळ्यांचे उपकार मानले आणि सांगले अशा पुस्तिकेची खूप गरज आशिल्ली. Formalize to some extent the implementation of the directives issued by the Supreme Court of India. And that is what is the significance of today's momentous occasion. I mean, let us be fair that all of us have these thoughts. It's not just the people of Goa, but people all over. But there is always a difference between having good thoughts and taking the first step to implement them. So this is just the beginning. I'm sure there are going to be teething issues which we are all confident we will overcome. डॉक्टर अमोल महालदार हांणी ह्या पुस्तिकेविशीं अदीक म्हायती दिली. कर्मचारी भरती संबंधान गोंय सरकार बेगीनच कामगार कायद्यान बदल करतलो अशी माहिती कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी दिली. फाटल्या सप्तकांत गोंयच्यो फार्मा कंपनी नोकर भरती खातीर महाराष्ट्रान जायरात दिताल्यो त्या संबंधान मंत्री उलयताले. तांणी मुखार सांगलें, जेन्ना कंपनीन नोकऱ्यो निर्माण जातात तेन्ना त्याची माहिती पयलीं सरकाराच्या रोजगार विनिमय केंद्राक दिवंक जाय. पूण ते तशें करिनासतना कंपनी भायल्या भायर नोकऱ्यांची जायरात दिवन मोकळे जातात. अशा कंपनींक सरकार दंड घालता, पूण दंडाची रक्कम खूप कमी आसा. ह्या दंडाची रक्कम वाडोवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशें मंत्री मोन्सेरात हांणी सांगलें. 4 जूनाक लोकसभेची मतमेजणी आशिल्ल्या कारणान शाळा मातशी उसरा 2 दीस उपरांत सुरू करच्यो अशी मागणी गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी केल्या. आपूण तशी विनवणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. खुबश्या लोकांनी आपल्याक फोन करून शाळा मातश्यो उसरा सुरू करच्यो अशी मागणी केल्या. विद्यार्थ्यांची शाळा बऱ्या वातावरणात सुरू जावंक जाय. खुबश्या शिक्षकांची नेमणूक मतदान मेजणीच्या केंद्रांचेर जाल्ली आसा. ताका लागून कांय शिक्षकांक त्या दिसा 4 जूनाक कामां रुजू जावंक मेळचें ना अशें तवडकार हांणी सांगलें. फ्रेंच उक्त्या ग्रँड स्लॅम टेनिस सर्तीन अग्रमानांकीत स्विओटेकान जपानच्या नाओमी ओसाकाचेर जैत मेळोवन 3रे फेरयेंत प्रवेश केलो. पोलंडच्या स्विओटेकान फाटल्या ग्रँड स्लॅम ओसाकाचेर 7-6, 1-6, 7-5 अशें जैत मेळयलें. बायलांच्या 2ऱ्या मानांकीत अरेना साबारांका हिणें जपानच्या मोयुका उचिजिमाला हिचेर 6-2, 6-2 अशें जैत मेळोवन फुडल्या फेरयेंत प्रवेश केलो. आदल्या विम्बल्डन जैतीवन रायबिकाकिनान नेदरलँडच्या अरंगसारसला हिचेर 6-3, 6-3 अशें जैत मेळोवन 3रे फेरयेंत प्रवेश केलो. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.